आमच्या गावात जी पडीक शेती खूप मोठ्या प्रमाणात असा ती जर आम्ही कम्युनिटी फार्मिंगांतल्यान ताजी जर सुरवात केली, ताची सुरवात आयज कुंड्यांतल्यान केल्या, सुल्लांतल्यान केल्या, नावेलींतल्यान केल्या, मेणकुऱ्यांतल्यान केल्या, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे हांव अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर ताळयो वाजयात. हितून 3 गजाली जाल्यो. कम्युनिटी म्हणजे आमी सगळे जाण एकत्र आयले. एक म्हणजे आमचे पयलीं रिलेशन बरें जालें, नाजाल्यार आमी झगडटाले पयलीं, हेजी म्हाजी मेर हेवटेन गेल्या मरे तुजी मेर तेवटेन गेल्या, ती झगडी पयलीं बंद जाली. दुसरी गजाल, आमकां सरकारान सगळो तेंको दिलो. म्हणजे आमकां 90% सबसिडी, जावं ती मशिनरी आसतली, फेन्सिंग आसतली, इवन दो मागीर खंय तरी चाऱ्या खातीर आसतलें, बियाण्या खातीर आसतलें, आनी उरलेलो टॅक्निकल सपोर्ट आमी कम्युनिटी फार्मिंग केलें म्हणटकूच आमचो धेडयो किंवा आत्माचो मनीस रेग्युलर तुज्या शेताचेर येवचो पडलो ते पळोवपा खातीर, आनी ते रेग्युलर येता. तिसरी गजाल इरिगेशन, म्हणजे आमचो WRD फाटल्यान बसला. उदीक जर तुमकां ना जाल्यार इट इज अ कमिटमेंट आहा, तुमकां उदीक थंय हाडून दिवपाकूच जाय. ते आमच्या इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तुमकां उदीक दिवचें पडलें, त्या ती सरकार कटिबद्ध आसा तुमकां उदीकूय दिवपा खातीर. हे कम्युनिटी फार्मिंग जे आसा हे अशा पद्दतीन तेजो खूब म्हणजे प्रायोगीक तत्वाचेर 4 कडल्या शेतकारांनी ह्या 2 मतदारसंघांतल्यान जरी केले जाल्यार 18,000 हेक्टर खाजन लँड आसा. 18,000 हेक्टर, आनी ती खाजन लँड पडीक आसा. ताज्या भायर म्हणजे आनी उरलेले कितले तरी हेक्टर बेश्टें शेत हे खूब मोठ्या प्रमाणात पडीक आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की येता त्या बजेटांतल्यान आमी शेता खातीर आनी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा. तुमी शेत लावपाची तयारी दवरात.